पत्रकाराक धमकी दिवपी बोरयेची सरपंच नीता नायक आनी तिचे घरकाराक फोंडेंच्या पुलिसांनी निमणे बुधवारा अटक केली। ग्रामसभेची खबर छापली म्हूण सरपंच आनी तिचे घरकारान बोरयेच्या पत्रकाराक धमकी दिली अशी कागाळ अंत्रुज पत्रकार संघान पुलिशेंत केल्ली। सरपंचाक अटक करची म्हूण पत्रकारांनी फोंडें पुलीस स्टेशना मुखार धरणेय धरिल्लें। 4 तारखे दिसा आमची न्यूज ताजेर पब्लीश जावन आयली आनी 4 तारखे दिसा सांजची 4-4:30 सुमार हांव जेन्ना घरान आशिल्लो तेन्ना घरा कडेन थंयचे सरपंच बोरयेचे नूतन नायक हे आमचे घरा आयले आनी म्हाज्या आवय बापायक डिफॉमेशन वर्डान कितें कितें उलोवपाक लागले, गाळी मारलेल्या भशेन केल्यो आनी हांवें कितें बरयलां अशें क्वेश्चन केलो पळय। हांव जेन्ना आयलो हांवें ते बाकीच्या म्हाजे जे फ्रेंड सर्कल आसा आनी बाकीचे जे पंच आसा तांची कानार ही गजाल घातली। पूण आज सकाळीं जेन्ना 5 तारखे दिसा सकाळीं जेन्ना हांव पेपर हाडपा वतालो परत येतना म्हाका आडयलो, रस्त्यार म्हाजी वाट आडयली आनी म्हाका गाळी मारपा लागले। तूं बरयला, तुका दाखयता, तुका गांवच्यान काडटा, हे ते खूब कितें कितें उलयलें। मागीर हाजेर ताजे फाटल्यान रोखडोच ताजो घोव आयलो, तोय म्हाका थंय हें करपा लागलो आनी थंय रस्त्यार सामकी लज केल्ल्या भशेन। खंयचेय जेन्ना सरपंच म्हणटा ते फर्स्ट सिटीजन म्हणले वता, फर्स्ट सिटीजनाक हें अशें करप सोबना। हांवें म्हाजी इंडिव्हिज्युअल फायल केल्ली आसा, प्लस अंत्रुज पत्रकार संघानय आपली कंप्लेंट ही दिल्ली आसा। चौदावे युवा कोंकणी साहित्य संमेलन शेनवारा सावन कुंकळ्ळेचे CS कॉलेजींत जातलें। 2 दीस चलपी हे संमेलनाचें उक्तावण नामनेची मराठी साहित्यीक डॉ. सिसिलिया कालवारो करतली। कोंकणी कवी निलबा खांडेकार संमेलनाचो अध्यक्ष आसतलो। 300 परस चड प्रतिनिधी संमेलनात वांटेकार जावपाचे आसात। 14वे युवा कोंकणी साहित्य संमेलन CS कॉलेज आणि गोवा कोंकणी अकादमीच्या जोड पालवान 9 आणि 10 फेब्रुवारी 2013 दिसा कुंकळे जावपाचें आसा। 9 तारखेक सकाळी 9:30 वरांचेर उद्घाटन जातलें आनी ह्या उद्घाटनाक मराठीच्यो नामनेच्यो साहित्यिका सिसिलिया कार्वालो ज्यो मुंबयच्यो आसात ते येवपाचे आसात। तशेंच दर वर्सा ह्या साहित्य संमेलनाच्या निमतान एक पुरस्कार दितात आमी, जो पुरस्कार राजू मेघश्याम नायक हाणें आपल्या बापायच्या वडासान मेघश्याम नायक हाज्या वडासान दवरिल्लो आसा आनी हो पुरस्कार जो आसा तो युवा साहित्यीक जो आसा कोंकणीतलो तो बऱ्यांतलो बरो साहित्यीक आसा ताका आमी दितात। आनी ह्या वर्साचो हो युवा पुरस्कार जो आसा तो मेळिल्लो आसा कोंकणीच्यो नामनेच्यो युवा लेखिका साहित्यीक ग्वादालूप डायस हांकां। गोंया भायले जायते युवा साहित्यीक जे आसा ते वांटेकार जावपाचे आसात। मंगळूरच्यान जवळ 25 युवा साहित्यीक ह्या आमच्या संमेलनाक वांटेकार जावपाचे आसा। तांच्यांनी साहित्य धाडिल्लें आसा आनी कारवार सावन कांय साहित्य आयिल्लें आसा, ह्या सायडीच्या मालवणच्यानूय बी कांय साहित्य आयिल्लें आसा। पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो घडामोडी। आयज आमचे जे स्पेशल आमी एक हे केल्लो प्रोग्राम की आमचे जे हज आहा ते हजाचे फॉर्म्स इशू स्टार्ट जाले आनी हज गायड हे केल्या इशू केल्यात। तर आमी एक प्रोग्राम करून आमचे CMच्या हातीच्यान एक हज गायड रिलीज केला आनी फॉर्म्स इशू जे हजाक वचपाक सोदतात तांकां लागून एक फॉर्म इशू केला। आतां हेजे बद्दल एक थोडी ती पॉयंट आहे की हे फावट थोडी मातशी सिस्टम चेंज जाल्या। पयलीं म्हणटा आमी एक रिलीज जाले आनी आमी एक मेमोरंडम दिला की आमच्या ऑफिसाक लागून आनी आमचे हज हजाक लागून एक CMक एक मेमोरंडम दिला आनी त्या बद्दल एक हज हेजी जी डेट स्टार्ट जाल्या ती हे फावट एक मातशी सिस्टम चेंज केल्या की गव्हर्मेंटान सेंट्रल हज कमिटी आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान एक सिस्टम केल्या की हज वन्स इन ए लायफ टायम थ्रू हज कमिटी ऑफ इंडिया। पयलीं कितें आसलेलें हज वन्स इन ए 5 years आसलेलें थ्रू हज कमिटी ऑफ इंडिया। KMXL provides a wide spectrum of services to trade and industry and acts as a catalyst for the growth of India's trade for promoting colorants, basic organic, inorganic chemicals, soap, detergent, cosmetic, toiletries and other products like essential oils, castor oil. It has an extensive infrastructure as well as a marketing and information facilities that are availed by both exporters and importers. Awards for in all 13 categories, and the categories are: first is environment, second is business and finance, third is investigative reporting, fourth is photojournalism, fifth is sports journalism,
6th is government and politics. 7th is female reporter of the year. 8th is art and entertainment. इतल्यान खबरांची हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.